आसता आनी कितें जाता वयर सकयल उलयतना कितें चुकलें जाल्यार मागीर तेच लक्षात बसता. सो कांय उलयनासतना इतलेंच मागता की एंटनी बाबान आमकां 3 दीस आयज फाल्यां परवा बरें तयार केल्लें आसा. तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी जे कोण येवना तेंकाय सांगचें येवपाक, कित्याक आमचो ऑडिटोरियम व्हडलो आहा, फूल जावपाक जाय. आनी हो जावपाक जाय कारण कित्याक आमकां कुचड्यार तियात्र दाखयता. हांवें ताका कालूच सांगलां परतून की आमी तेंचे जे तियात्र ते करतात, जे भुरग्यांक येवन तियात्र करतात आनी तेंचे फर्स्ट सेकंड थर्ड जे ऑल गोवा लेवलाचे तियात्र येतले भुरग्यांचे, म्हणजे कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल, चिल्ड्रन्स तियात्र, ते आमी हांगा दाखयतले आनी वी वील हेल्प देम. म्हणजे हांगा कांय डिस्पेस नासतना वी वील हेल्प देम आनी तुमी येवपाक जाय. नाल्यार आमी दाखयल्यार तुमी येना जाल्यार कशें जातलें. सो हे तियात्र जे आमचे भुरगीं न्यू आर्टिस्ट जे तियात्र तयार करतात ते आमी हांगा शॉर्टली दाखयतले आनी तुमकां इन्फॉर्म करतले केन्ना ते. हांव एंटनी बाबान म्हाका दिसता ताबो घेतलो, जशें उल्हास बाबाक सांगल्यार आमचो श्रीधर बाबान सांगला ते भशेन की एंटनी बाबाक नॉट अ तियात्रिस्ट, ताका खंय तरी एक बरो मनीस कोण गव्हर्मेंटान ताका प्रेसिडेंट केलो. हांव विलियमाकूय ट्राय करतलो प्रेसिडेंट करपाक, पूण म्हज्या पयलीं एंटनी बाबा केलो, पूण कांय प्रॉब्लम ना. विलियम मेंबर आसा, तो ताका गायड करता जशें एंटनी बाबान सांगलां आनी फुडें व्हरपाचें काम करता. सो चड टायम नासतना जे हांगा 3 दिसाचो जो प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केला पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल, हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारता आनी बाकीचे लोक जे येवना ते फाल्यांचे येवचे अशी विनंती करता. आनी परतून एकदां एंटनी बाबाक, विली बाबाक आनी देवकर बाबाक थँक्यू म्हणटा. आनी फुडें फुडें जशें हांवें सांगलां ते आमचो एमएस फुडें कॉर्डिनेट करतले आमचे, आनी जे तियात्र आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय, भुरग्यांचे तियात्र, जे कॉलेज भुरग्यांचे, स्टुडंट बाकीचे, आनी इवन मे बी कला अकॅडमीचे तियात्र आमी हाडटले. आमी एवरी इयर हाडटा फर्स्ट 2 तियात्र कला अकॅडमी. आतांच विलेज बाबा हांगाच्यान वयलो, हांवें ताका आतांच सांगलां जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जाता तोय कला अकॅडमीचे 3 तियात्र आमी हाडटले. सो तो विलियम बाबाक जर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज मात ऑटोमॅटीक येतलो, नाजाल्यार ताजो तियात्र आमी 4th तियात्र म्हणून हांगा दाखयतले. सारकें मरे विलियम. सो ते टायम चड टायम नासतना आमी भास्कर बाबाचो तियात्र पळोवपाक येयल्ले आसा. तुमकां परतून एकदां थँक्यू म्हणटा. तशेंच एंटनी बाबाकूय थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. हे सान हो पॉप्युलर तियात्र, पूण आमचो एंटनी बाब खूब पॉप्युलर जावपाक लागला आनी जावपाकूच जाय. कारण तो तियात्रा लागून कितें तरी वावर करता. पयलेच फावट आमकां असो अध्यक्ष मेळ्ळा. हांव कोणाक क्रिटिसायज करपाक वचना, पूण जो तियात्रिस्ट न्ही पूण तियात्र मोगी. आनी म्हाका दिसता हांव जाणट्या प्रमाणे तो एक बरो अरेंजर बसून ताणें तियात्र म्युजिकल शो भायर बसून व्हेल्यात. दुबय, मस्कट बी सगळे कडेन व्हेल्या ताणें पळय. लॉर्नाक बी बसून मागीर ताणें भायर खूब फावट व्हेला. म्हणून असलो आमकां बरो एक तियात्रा खातीर अकॅडमी खातीर एक आज अध्यक्ष मेळ्ळा. आनी ते म्हाका दिसता अकॅडमीक आनी तियात्राकूय बरे दीस आयले. कारण तुमी पयलें आसतलें केन्नाच घडूना तशें पयरूच खेळ तियात्राचे जे जमनी वयले खेळ जातात ताणें एक सगळ्या गोंयांभर जमनी वयले खेळ दिवन तियात्रिस्तांचे जो कुटुंब आसा आनी जे जमनी खास करून जे जमनी वयले खेळ करतात आनी गांवांनी वाड्यार हे खेळ चड पावयले ह्या वर्सा. आनी ह्या तियात्रिस्तांनी खास करून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताची तोखणाय केल्ली आसा. म्हणून हांवूय म्हणटा तुमचे कडेन तुमी ताका ताळयांनी ताची तोखणाय करची आनी गरज आसता उरपाक दिवपाक. कारण तो आनी अशें कितें तरी घडय हाडटलो आमचे खातीर, कलाकारां खातीर, तियात्रिस्तां खातीर. आनी प्रेक्षक ना, तुमी ना जाल्यार तियात्र फुडें वचपाक शकना आनी तुमचे खातीर बी. आनी ताका हे करपाक आदार करता तें सरकार. आनी हांव सरकाराक खूब क्रिटिसायज करता, पूण तुमी पळयता आसतले. पूण ह्या तियात्रा माचयेर लागून ताणें जे सरकारान ताका जो सपोर्ट दिला, आयजूय हो पॉप्युलर फेस्टिवल जाता. निलेश बाब आसा हांगा, निलेश बाबांनी आदार केला. सो आमचें काम जे बरें आसा ते बरें सांगपाचेंय न्ही. निलेश बाबाक हांवें खूब क्रिटिसायज केला पयलीं. हांवें कोविडा वयली बारीकशी गजाल सांगता, बिलां आमकां खूब येतालीं पावर मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट ते आनीक म्हज्या मोगाच्या गांवांत बरें म्हटलें हांव प्रिपेर आसतना आनंद आसतना उलयतलो म्हणून म्हाका बेगीन रिजेक्ट केलें.
हांवें गांवां जल्मलो आनी 7 वर्सांचो आसतलो सिजीर चोरलो हे गांवच्या आमच्या गांवाच्या नितीक सांपडलो आंबेडकराचो तियेंस तो तेन्ना म्हाका चेडे 7 वर्सांचे आसता सिजीर हाडलो हांवें स्वप्न पासून चिंतूंक ना की आयज हांव तुमच्या मदीं सिजीर उबो आसतलो म्हणून जेन्ना हांव दुयेंसाक सांपडलो तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी हांगासर येवन म्हाका मान दिलो म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळ्यांनी